मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो, खेरीतपणी आयज एक वेगळी खुशालकाय, एक वेगळें दादूसपण. हांव ह्या सांग्या मालांतल्या वोगे गांवांत आसा. ह्या गांवांत तुमी पळयलां आसतले दोंगर आनी सैमान नटयलेलो गांव. आमकां असलो योग केन्नाय चुकोवन फावो जाता. आनी सांगतलो जाल्यार ह्या असल्या गांवांतल्यान जायते कलाकार घडल्यात आनी जायत्या कलाकारांनी आमच्या समाजा खातीर एक वेगळी देख आनीक समाजाक वेगवेगळें योगदान दिलां. आयज म्हजे बरोबर दोन कलाकार आसात, बापूय आनी ताचो पूत. खरें म्हटल्यार तुमकां सांगूंक खुशालकाय भोगता, ताचो पूत म्हज्या बरोबर कांय तियात्रांनी न्हेसला. पूण जेन्ना हांव गोंय सोडून भायर पावलो तेन्ना ताचो बापूय म्हाका एका म्युजिकल शो बारींचे गोंयकार पार्ट 2 हातूंत ताची आनी म्हजी भेट जाली. आनी आयज खेरीतपणी ताच्या गांवघरा, ताच्या घरा लागीं आमी हांगासर पावल्यात. म्हणटच तांचे लागीं उलोवया, तांचे कलेचे गूण आमी थोडे भोव जाणून घेवया, समजून घेवया आनी तांचे विचार आमी तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतात. तेवूय तुमी आयकून घेतले अशें हांव समजतां. चल तर ह्या खिणांत हांव तुमकां म्हणटालो तेच मनीस म्हजे बरोबर आसा, ताचो कुटुंब म्हजे बरोबर आसा. वॅनक्लिफ सिक्वेरा आनीक ताचो बापूय फ्रांसीस दे सांगे ह्या नांवान ताका सगळे वळखतात. ताची घरकान्न आनीक ताची माय. म्हणटच हो तांचो आनीक एक पूत ह्या खिणांत आमचे बरोबर ना. खरें म्हटल्यार हो तांचो कुटुंब. आनीक ह्या कुटुंबांतल्यान, ह्या गांवांतल्यान किल्ललो फ्रांसीस दे सांगे. तर फ्रांसीस, ह्या तियात्रांचो मोग तुका कसो लागलो? हांव ल्हानूच आसतना म्हाका तियात्रांत नाचपाची खूब आवड आसली. त्या पासत म्हजी माय म्हाका जायतो सपोर्ट करताली. हांव ज्या ज्या तियात्रांनी काम करतालो त्या तियात्रांनी ती म्हाका पळोवपाक मुद्दम येवन मुखार बसताली. फाटलो थोडो काळ तर आमी विचार केलो जाल्यार ह्या गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांक वचूंक खूब त्रास पडटाले. तरी आसतना माय जायतो तोकस घेताली आसतली? माय जायतो तोकूच घेताली. काजार जाल्या उपरांत हांवें तियात्रीसपण सोडलेलें. जेन्ना हांव बारीन पावलो, बारीन पावतरी एका म्हज्या इश्टान म्हाका म्हटलें, तूं ते तियात्रांत नाचो, कित्याक नाचोना? तूं सगल्यांच्यो सावोद्यो कोत्ता कांतारां, जाल्यार तूं कित्याक नाचोना? तो तर म्हणूंक लागलो कोणाकूच सांगूंक जाय थंय हांव वचोन ताका मेळटा म्हणून. आनी तोच त्या तियात्रांत नाचतालो, आग्नेलो डिकोस्टा सांगेचो. ताणें ताका मेळ्ळो डायरेक्टराक आनी ताणें ताका सांगलें हो आमचो बरो कांतोरीस म्हणून. तेन्ना हांव त्या तियात्रांत गेलो आनी हांव 3 फावटी रिटर्न आयलो. मागीर परत दुसऱ्या हातून आयलो, 8 फावटी रिटर्न आयलो. रिटर्न म्हणजे रिपीट. परत 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 म्हाका लोक थंयसरलो जायतो मोग दिलो आनी त्या लोकांक लागून हांव आनीकूय शायन जालो थंयसर बारीन. म्हाका दिसता तुज्या कुटुंबाक आमी रिपीट आपोवया. खंयच्या एका कांताराच्यो 4 वळी? काय बरेलें नांव तागेलें मारिया रिता, सद्दी सकाळी दारान सारण मारता, उमण करूंक नाल म्हजे लागीं व्हरूंक येता, प्रेम म्हाजो करता म्हणून नाल फुकट व्हरता. प्रेम आमगेलो चलता बसन माडाच्या मुळान, तणान घालून तण म्हाज्या बेस दिता सोबान. बेगीन लगीन करया म्हणून म्हाज्या लागला फाटल्यान, बाटून म्हाका सोडलो चेवरी घालून तणान. फ्रेंडाच्या ताज्या काजार आसलें वेलो म्हाका फोर्सान, काजाराक आमी नाच केलो मेळून सांगातान. हात ताजो मोज्या कानार म्हजो हात ताच्या बेंडान, हाय वोल्टेज करंट येता पट ते गोतोच पोटान. बरेंच फ्रांसीस, म्हाका उगडास आसा त्या शोवाक हांव आसलो आनी परत परत तुका आपयताले. म्हणटच तुवें फकत 3 वर्स कोरस तयार करून दवरूंक नात, तुवें अदीक, कारण तुका अनुभव आसलो की आपणाक परत आपयतले म्हूण. आनीक शाहू संगीत दितालो,
शाहून म्हाका जायतो सपोर्ट दिला आनी आयज पासून करीत आसा. म्युजिकाच्या वदान ताका सांगोकूच नाका, केन्ना म्हाका म्युजीक जाय म्हणून ताका एकूच फोन कर, रोकडोच धाडून दिता. वेनक्लिफ, तुवें तुजें पयलें पावल केन्ना दवरलें? पयलें पावल जेन्ना हांव 10वेक आसलो तेन्ना 2010. मागीर जायते जाणांनी म्हाका जायतो आदार दिलो. जावं मागीर मामी डॅडीन कसलो केन्ना आडावना वचनाक म्हण, जावं म्हाका कितले पयस येवपा पडो रातचें 2 3 4 5 देखून पावलो. एक दीस पावलो तेन्ना 5 सकाळी फुडें मामी उठली. ते दिसलें हांव तेन्ना येयलां आनी आतां येयलें हांव भायर न्हिदोना आसलो. आनी अशें करून जायते वर्स गेले आनी आयज पासून चल्लां आहा. मोदें स्टडी लागून म्हाका वचोंक मेळना जालें आनी आतां परतून मुखार पावल फुडें मारता. हय, म्हणटच तुमी जायतीं खुशाल जातात आसतलीं की तांकां जे तियात्राचे गूण, तांकां तियात्राची उमेद, तांचे भितर जी उमेद आसा ती तुमी उखलून धरतात. आमी बरें करताय तांकां. ते अशें करून तुमी मुखार चलाय बाबा, बरें कांतार म्हणाय, म्हाका मातशें म्हणून दाखय बाबा अशें म्हणटा. तरी कांतार एक काडलें म्हाका म्हणून दाखय रे बाबा पयलीं अशें म्हणून सांगता चेड्या आमगे एका नातवाक. वेनक्लिफ, आयज पासून तूं कितले सुमार तियात्र न्हेसलो आसतलो? जाल्यां 15 जालें गेलें. 15 तियात्र. आतां न्यू येता फादर येता कॉलेज मात. म्हाका हांव जाणा, हांवें ह्या आदीं तुका आमच्या प्रुडंट मिडिया उद्देशीं लोकां मुखार हाडला. आमकां जाय तुज्या डॅडी उद्देशीं ताणें कंपोज केल्लें खंयचेय एका कांतार आमच्या ऑडियन्साक. आख्या संवसाराक तुवें पळयलें जाल्यार संवसारान सदांच कोण कुशाल आसोना. सगल्यांक देवान सूख दूख वांटून दिलां, कोणाकूच कांयच उणें करूंक ना. दर एका मनशाच्या जिवितान सदांच कुशाल आसतलो अशें ना. जोर तोर तुज्या नशिबानूच ना तर तें तुका केन्नाच मेळना. आयज हांव खबर तुमकां सांगता ती एका गांवान घडलेली. म्हज्या इश्टाच्या फामिलीन घडलेली, खुद म्हज्याच दोळ्यांनी पळयलेली. 27 तारीख ती एप्रिलाची 2012 ह्या वर्साची. हावेरी कर्नाटका ह्या गांवान एके बायलेक जिवेची मारलेली. वेनक्लिफ, त्या काळार आनी त्या वेळार त्या थोड्या वर्सां आदीं हांव तुका वळखतालो, खूब ल्हान आसलो, वांटाचेर मिश्यो पासून नासल्यो, पूण तुजे भितर एक वेगळे गूण आसात. ते म्हटल्यार सदांच तुज्या बरोबरच्यांक तूं खालती रावता, वडिलांक एक वेगळे तरेचो रेस्पेद दिता, जावं ते तियात्रीस जावं कोणूय. हें मोटेपण तुका खूब उंच वता. आनी ह्या फुडें हांव मागतां की असलेच जे अनुभव तुवें फाटीं घेतल्यात, ह्याच अनुभवाचेर तुजें पावलार पावल मारून मुखार वचत राव. फ्रांसीस, ही कांतारां सगळीं तूंच कंपोज करता? हांव कंपोज करता आनी आतां तो खुद करपा लागला. आतां म्हणजे ताका एकदां दाखयल्लें कशें कंपोज करप तें. एक हिस्टोरी घे आनी तो म्हजे मुखार बसलो. एक म्हणपा सावत बरोवपाची आसली आनी हांवें म्हणलें ही सावत हो मनीस, हे मनशाची अशी उतरां, तेजी डेट कशी घालपाची तें सगळें ताका सांगलें आनी आतां तो बरयता. तुवें कितली सुमार कांतारां बरयलीं आसतलीं? उणें म्हणल्यार 50 वयर आसतलीं. 50 वयर. म्हाका दिसता तुका जायत्या कांताराचो उगडास आसा. आसा थोडो आसा. ओके, म्हणटच आमी दुसरेंय कांतारां आयकुया. तारवानूय रे रेनराक आनी गोरवानूय रे हारयाक. म्हापशेचें व्हडें पणजे पावलें तुपान जावून दर्याक. शांती पळयता चोनरी सुर्याक, कावळो रडटा पळोवन पारयाक. वाग पडलो कोल्याच्या बिरयाक. रानान सोंसो कोल्याक आसो, सगल्यांक तूं पातय कोल्याचो नाय रे बरोसो. दोरयान आसा व्हडलो मासो, ताजे मोल कोत्तलो आसा पिसो. हय, खरेंच आमी पळयतात की घरांतल्यान ही माची एक वेगळी उंचाय आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात. जेन्ना आवय बापायक एक गूण आसतात, ज्या घरांत गूण आसतात, ह्या गुणाक
वाव दितलो जाल्यार हे भाशेन जी आयज फ्रांसिसाची माय आसा ती माय ताका उर्बेन बरोवन ताचे तियात्रांक ताणें ताका मुखार काडीत रावली. तेच भाशेन तिचो नातू वॅनक्लिफ आयज पालकाचेर पोरजोळटा. आयज ताका जायते जाण बरो कांतार म्हणटात, बरो कांतोरिस्ट म्हणून ताका वाखाणटात आनीक जायते जाण ताका वेगवेगळ्या शोआंनी वेगवेगळ्या तियात्रांनी आपयतात. हीच सगळ्या कुटुंबाक खुशालकाय. खरें म्हटल्यार ताचो आख्खोच कुटुंब, ताचो भाव जावं ताच्या भावाची भुरगीं, ताचें आख्खीच कुटुंब जो आसा तो खुशाल जाता आसतना तांची सोयरीं दायरीं तिवूय खुशाल जातात. कारण आमच्या घरांतलीं आमची मनशां ह्या तियात्रांनी ह्या पोरजोळलेलीं आमकां दिसतात. आनी आयज खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाचेर तुमी दिसतात ही एक खऱ्यांतली आनी बऱ्यांतली गजाल. फ्रांसीस, खरेंच तुजे मांयचे तोंडांतल्यान जीं उतरां भायर सरल्यांत, जीं घडपां हाचेर जायते पारखणी कशें आसात. आनीक हें कांतार कोणें कंपोज केलेलें? उडास आसतलो हे म्हाका उगडास ना. म्हजो पाय पयलो माड काडटालो, माडार सावन तो कांतारां म्हणटालो आनी तोच म्हाका शिकयतालो कांतारां कशीं म्हणपाची ती. ताज्या उद्देशी हांव कांतार म्हणूंक लागलो आनी मागीर हांव बरोवंक शिकलो म्हणटकीर हांव म्हजीं कांतारां हांव बरोवपाक लागलो. खरेंच फ्रांसीस, ह्या खिणांत तियात्र पालकाची आनीक एक हांव म्हणटा आनीक एक धागो तुवें उगडला. खरें म्हटल्यार कांय वर्सां आदीं जे रेनेर माड काडटाले, जे भाशेन तुवें तुजो पांयचो उगडास केला, ते भाशेन ते माडाचेर चडटा आसतना आनी माडा वयल्यान देंवता आसतना हीं कांतारां आपल्या पोंटाचेर गुणगुणत भायर सरताले. तेच भाशेन हीं कांतारां ते माडाचेर चडटा आनी देंवता आसतना घडयताले. आनीक हीं कांतारां तांची लौकीक जातालीं, जायतो लोक तांकां वाखाणटालो. त्या काळार जायत्या जाणांक बरोवंक येनासलें, पूण हीं घडपां तीं त्या एका पावंड्या वेल्यान वयर चडटा आसतना शिंकताले. हें आमच्या जायत्या जाणांक खबर ना. कारण खरें म्हटल्यार आमच्या तियात्र अकॅडमीन असले जायते सोद करून हाचेर अभ्यास केल्या उपरांत थोडें भोव आमच्या फुडल्या पिळगेक हें सांबाळून दवरपाची गरज आसा. हांव जाणा ते भाशेन हे माड काडपी जायते जाण व्हडले व्हडले तियात्रिस्ट जावन गेले. हय. आनी तांची घडपां पळय जे आयज तुज्या मनशा तोंडांतल्यान आमी आयकलां, ही पारखणी कोण जाणा, ही उमाणी कोण जाणा, कोणाक खबर ना. हय. तर फ्रांसीस, खरेंच ल्हानसो मनीस, आमी जायते फावटी म्हणटाले मुर्ती ल्हान पण किर्ती थोर, अशें मराठींतल्यान एक म्हणणें आसा. आपूण ल्हान आसलो, आपूण ल्हान हें समजनासतना जेन्ना बारींच्या देसांत तो वावुरता, खंयचोय एका म्युजिकल शो जाता, कोणाचोय तो आसूं जावं कोणाचोय तियात्र आसूं, तुका ऑडियन्सां कडल्यान जावं तुका लोकां मदल्यान जावं जे कलाकार तुजे बरोबर आसात तांच्या लागच्यान एक विचार तुजे मेरेन पावयतात की फ्रांसीस, ह्या शोवाक तुजें कांतर आसूंक जाय. हें सारकें? एक तियात्र जावं म्युजिकल शो चुकयनासतना म्हाका ते माचयेर उबो करता. हांव तांचोय उपकारी आनी म्हाका कितेंय आसूं पयले म्हाका सांगतात. जावं तो ज्युनियर लुईस डायरेक्टर, क्लाउड फारियर, किशोर, अशे जायते जाण आसात. आमचो सांग्या वेलो सांतान नांवान वळखता ताका. ताज्या तियात्रान कोणाकूच खबर ना. ह्या तियात्राची पयली हांव पावणो चडलो बारींच्या शारान आनी बरो म्हाका तेन्ना हें दिलो. एकूच कांतार म्हजें म्हणून लोक म्हणूंक लागलो, एकूच कांतार पयलेच फावट तुवें म्हटलें आनी तूं असो आख्खो तियात्र तुवें हें केलो म्हणून बरो वयर सरलो म्हण तियात्र. आतांय आमचे ऑडियन्स आसात ते तितलेच उर्बेन आनी ही कार्यावळ पळयणारे बारींचे आमचे गोंयकार आसात तेवूय तितलेच उमेदीन आसात. म्हणटच आनीक एक कांतार. 5 वर्सांनी एकदां गोंयांत जाता येलेसांव, मोतां मागोंक आमच्या दारांनी मारून येतात दांव. पयशे घेवन मोत मारता तांचे पडो माल दिसांव. थोडे बायलांनी साडयो घेवन पिड्यार केलां नांव. गांवचें बरें करूंक आमदार निवडून हाडटा, कांयच बरें करिनात सगळे चोरूंक लागता.
निवडून येतोच पैसे आपले भरून काडटा. फ्रांसीस, तुका फकत ही विनोदीच कांतारां म्हणून आवडटात? हांव पयलो सावन कॉमेडी काम करतालो, त्या पासून म्हाका हीच आवडटा. हांव सोलोय बी म्हणटा, पूण लोक म्हणटा तुका तितलें हें जायना, फकत तूं कॉमेडीच म्हण. आनी जी डिसेंट कांतारां बरयता ती सगळीं वेनक्लिफाक धाडटा. डिसेंट फकत विनक्लिफ म्हणटा. तर खरेंच तुवें कितलीं सुमार कांतारां म्हणलीं आसतलीं? आयज पासून डॅडीन कंपोज केलो ती धरून टोटल 30 जातले. 30. आनीकूय खंयच्या कांताराचो तुका उगडास आसतलो? हां. एक कांतार. बारींच्या शारान गांव मिना सोलमान मारे कारतुही सोरतो कावस गोळलोलो खबर वाचून पोत्रार पयतोस टीव्ही न्यूजार संवसार राको तुही दुकान पडलोलो किती आसले नोशी भानकोणेची तुकना स्वप्नान सांग देवाचो गोड कोण सांगतलो बोटे कुमतोन दोरयान 50 आनी 8 जाण बुडोन आपलो तुयसर प्राण सोडलोलो मानामा हॉटेलच्या रातोना लागीं एक नवीच बिल्डींग बांदून केल्या उबी नाचद ग्रुपांनी मुरी रॉबर्ट ह्यो कंपनी सांगातान मेवोन काम कोरी 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो 2च वर्सांनी उबो करून दाखय तोच कामदारांनी कोशीन बरोन कंपनीन तांकां दिवन पाटी चिंता कामदाराकूय करूंक कोशी कोशीन बरोन कंपनीन तांकां दिवन पाटी चिंता कामदाराकूय करूंक कोशी. वेनक्लिफ, खरेंच बरें कांतार, आमकां खूब आवडलें. तर ही कांतारां तूंच कंपोज करता? ही कांतारां हांव कंपोज करतां आनी म्युजीक हे कातराचो ट्यून तो कंपोज करता. कातराचो ट्यून म्हणटच एक पावटी ताका बरोवन धाडल्या उपरांत? हय, कातराचो ट्यून हांव ट्यून घालून ताका हांव तें बरोवन धाडटा आनी म्हणून धाडटा ताका. ते मागीर तो आपणा जाय तसलो ट्यून तो घाता ते कातरा. आयज आमच्यो कवितांची जायतीं पुस्तकां आसात. ही पुस्तकां तुज्या हातान पडलीं, हाचें तुवें वाचप केलें जाल्यार हांकांय बरो ट्यून घालून तूं जाता जायना? फ्रांसीस, ह्या बारींच्या देसान जो ऑडियन्स आसा, ह्या ऑडियन्साचें तुका कितें बरें लागलां? ह्या ऑडियन्सांक जेन्ना हांव पालकार भितर सोदतानाच तांचो फिवण्याचो आनी ताळयांचो गोड गोड पडटा आनी पूण म्हाका वाटेर मेवल्यार ती वळखना, पूण जेन्ना हांव स्टेजीर येता तेन्ना ते म्हण तांचो कसो म्हाका ती वळखता. फ्रांसीस देसांगे आतां स्टेजीर येता म्हटल्यार पुरो लोकांचो आवाज इतलो. म्हणटच तूं चालत्या जिवितांत हेल्मेट घालून भोंवता आसतलो? हांव सदांच म्हज्या माथ्याक तूं खंयच्या हितून पळय माथ्याक चेपें आसतलें जें आज हांवें घातलां. हय, खरेंच हांव जाणा. ह्याच पासत हाचेर विचार जालो की फ्रांसीस देसांगे, हांवूय नोको आसलो हो फ्रांसीस देसांगे कोण काय म्हणून. जेन्ना फ्रांसीस देसांगे हें नांव एनावन्स जालें तेन्ना एक ताळयांचो गणगण आनी विसल ज्यो फिवण्यो मारून मारून तो जेन्ना पालकाचेर आयलो, हांव समजलो हो इतल्या फिवण्यांनी आपूस जातलो काय म्हूण. पूण तो त्याच बिटाचेर त्याच तालाचेर नाचत नाचत ताणें तें कांतार म्हणलें. हें कांतार सोंपना, कारण तो जेन्ना भितर वचूंक सोदता तेन्ना परत फिवण्यो परत येता. खरेंच ही खुशालकाय, ही उमेद केन्नाच विसरूंक जायना. तर आमचे हे तुका परत परत आपयतले लोक जे आसात, ही कार्यावळ पळयतात, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव तांकां सांगूंक सोदतां असोच आमचो कोंकणीचो मोग तेणी वाडोवचो आनी आमकां हे भाशेन ताळयांनी फिवण्यांनी तेणी परत परत हाडचे आनी आमची कांतारां आयकोन तांणी कोंकणी बरे उमेदीन भरचें. बारीन सगलो लोक पळोवंक गेल्यार इंग्लीश उलयतात, पूण थोडी कोंकणी उलयतात, पूण इंग्लीश उलयता तांकां सजमना ती पासून म्हाका ताळयांनी परत आपयतात. हय, खरें म्हटल्यार हांव जाणा ते भाशेन थोडीं भुरगीं बारींच्या देसांत तांकां कोंकणी उलोवंक येना, पूण कोंकणी कांतारां म्हणटात. कोंकणी म्हणटात. जायतीं जाणां आसात. तुवें एकट्याची इंटरव्यू घेतल्या पासून
ते तूं ताचे लागीं कोंकणीन उलयला पूण ते तुका जबाब दितना इंग्लिशीन दिला पूण ताणें कोंकणी कातार म्हटलें इतलें सोबीत गायलें ताणें कातार तें सगलो लोक अजाप जालो तें कोंकणी कातार म्हणटा म्हणून. आतां तूं 1-2 म्हयन्यांचो सुटी घेवन घरा आसलो म्हणटच तुवें बारीन गेल्या उपरांत नवे कांताराचो सोद लायला आसतलो. आतां मायाच्या म्हयन्यान एकट्यान सांगलेलें आसा आपल्या तियात्र आसा त्या तियात्रान तूं एक बरें कातार म्हणून म्हणटच हांव गेल्या उपरांत हें कातार बरयतलो पूण म्हज्या मनान ती उतरां रोखडीं येता एक रातीक एक कातार रेडी करता हांव. म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक आनीक एक कांतार आमच्या बारीनचे गोंयकार आसात तांच्या पासत फ्रांसीस तुजें आनीक एक कांतार. काजार तूं जाताय फुडार आपलो करूंक पूण भुरगीं जातोच गोमता कितलो देसपेस तुका येता पोटांचें भरूंक गालफान तूं वेताय सुकी तांकां दवरूंक दीस रात काम करता घाम आपलो वारोयता दुडू ते जोडूंक चोडलोल्या दुडवांचें तूं गोर बांदून नवें त्या घरान आपल्या फामिलीक दवता मोटरसायकल आनीक तांकां भोंवोंक गाडी त्या भायर जेवण रुचीक मेवता पूण तूं गल्फान सायकलीर बसोन कामाक आपल्या वेता हें सोगलें तूं कोत्ता फकत फामिलीक आपल्या सुखाचें जिवीत जियोंक आशेता. फ्रांसीस तुवें केन्ना तरी येवजिलां की हीं सगलीं कांतारां रिकॉर्ड करून दवरून हाचें एक आल्बम जावं कितें करचें अशें. आतां तें येवजिल्लें आसा पूण म्हाका टायमूच मेळना एक आल्बम म्हणजे बरें बरें कांतरिस्तांक घेवंक एक आल्बम तयार करचो म्हणून हांवें चिंतलेलें आसा. केन्ना जाल्यार केन्ना एक दीस हें करतलो हांव. कारण तुजो पुतूय कांतारां म्हणटा तिवूय कांतारां ताकाय दिवन जावं दुवो दुयेर्त ट्रियो कोर्तेर अशे तरेचीं कांतारां तुवें केन्ना रचपाचो प्रयत्न केला. येयलेले फाटी हांव चिंतता म्हज्या पुता सांगता एक हांव दुयेंत म्हणटलो म्हणून पूण म्हाका टायम पावना त्या पासत मातसो गडबड जाला. फुडल्या फावटी हांव जरूर दोगांकूय कांतार बरयतलो. वेनक्लेफ तुका दिसता की तुज्या डॅडी सांगाता तुवें कांतार म्हणचें अशें. हय अंकल दिसता कित्याक इतलें डॅडी कातर कंपोज करता आनीक तेजे बराबर एक कातार म्हणपा म्हाका सोयेक मेळना केन्ना अशें करून जायत दिसता. फ्रांसीस तुवें केन्ना एक्टींग करपाचो प्रयत्न केला. पयलीं हांव कॉमेडी म्हणून वयतालो सगळ्यांच्या तियात्रान पयलीं म्हणजे ल्हान आसतना मांयच्या सांगाता येतालो तेन्ना म्हणजे कॉमेडी करप आनी कांतारांय बी म्हणप. तेन्ना पासून हांव परत येतालो तेन्ना इस्कॉलाक वयतालो म्हणजे 8-9 असो आसलो. इस्कॉलाक सावन पायक थोडो हेल्प करपाचो तियात्रान वचपाचें हीच म्हजी कामां. फ्रांसीस तुका कितें दिसता की तुज्या पुतान आनीक कितें करचें. म्हाका दिसता आतां गोंयान रावन कांय जायना न्हू ताका लागून हांवें चिंतलोलें ताका बोटीर धाडचो म्हणून. आतां ताणें सांगलां 2 वर्सां उपरांत परत ताका आपयला म्हणून म्हणटच आतां कितें करतलो तियात्रान नाचचें पडलें. तियात्रान तुजो दुसरो पूत आसा ताजेर तुवें कांयच सांगोंक ना. म्हजो दुसरो पूत आसा तो इंजिनियरींग करता आतां आनी 1 वर्स उरलां ताजें हें जाल्या उपरांत मागीर इंजिनियर जातलो. पूण ताका तियात्र नाका. ताका तितली उमेद ना तियात्राची पूण म्हजीं कांतारां कितें आसलें एक कॅसेट कर रे म्हणल्यार करून दिता रिकॉर्ड कर रे म्हणल्यार रिकॉर्ड करता. कितें ती बरी आयडिया आसा ताका रिकॉर्ड करपाची म्हाका एक CD करून दिवपाची तें करून दिता तो म्हाका. मागीर हांव थिंगा गेल्या उपरांत ती मागीर हांवें म्हजीं कांतारां हांवें पळोवपाचीं म्हजे इश्ट येताय तांकांय दाखोवपाचीं. म्हजे इश्ट सारके उमेदीन बसतात म्हजीं कांतारां म्हणल्यार. वेनक्लेफ आतांच तूं म्हणटालो की फादर तादेवाच्या तियात्रांतल्यान तूं न्हेसता आनीक ह्यावूय वर्साक तूं न्हेसपाची तुजी तयारी आसा म्हणटच ह्या तियात्राची कशी तयारी चलता जावं लोक तुमी तियात्र करता आसतना लोकांचो रिस्पॉन्स किरीतपणी तुजीं कांतारां जावं तुजी एक्टींग हो एक मदलो वेगळे तरेचो काळ ह्या काळाक
तुका रिस्पॉन्स कसो मेळटा? हे काळार रिस्पॉन्स म्हणल्यार फादर तादेव जितले पेस घाता तियात्राचे जावं प्रॅक्टिसे टायमार ये आनी कितें सामकें सगळें स्ट्रिक्ट तेगेलें. आनी दुसरें म्हणल्यार तो आपले सगळे देवागे दाखयता आनी सगळे देवा सजमणी दिता. आमकां तितूंतल्यान आनी देवा सजमणी मेळटा. जावं आमी तियात्र कोत्ताय तितलें आमकां आनी स्टडी करूं मेळटा देवागे आख्खे पवित्र पुस्तकाची. आनी अशें करून सर रुजार सर लेगून तो बरयता तियात्र आनी तो पासून जायत एफर्ट करता. आपल्या जाय तितलो कोश्ट काडटा. तूं मुखार वसाय आमी येताय बाराबो आहाय. जावं तियात्र चालू आसतना लेगून जाय तिथे तोकोस घेताय. तेच भाशेन ऑडियन्स म्हणल्यार आतां आमी वर्सा वर्स तियात्र कोत्ताय एक एक गांवां. सो ऑडियन्साय रिस्पॉन्स लेगून बरो आसता आनी मागीर त्याच वर्सा फुडल्या वर्सा आमगेलो शो बूक कोत्ताय आनी बरें दिसता त्या गांवां वचपाक. जावं लँड सिजना आमगे तियात्र जालो पणजे शारांत तेन्ना तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ते कंपिटिशनाक आयलो लँड सिजना तियात्र फर्स्ट टायम्स ऑफ इंडिया. तितूंकय म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो डुएटा आनी उमेद येयली तियात्रान वचपाक आनी अशें करून खूब खुशालकाय भोगता. तर जेन्ना आतां तूं म्हणटा की दुयेंत तुका म्हणपाक संदी मेवली, तर दुयेंत ही कोण कंपोज करता? दुयेंत फादरान कंपोज करून म्हाका दिल्लें स्पेशल म्हणपाक. हांव आनी एकलो चेडूं म्हणटा तें अशें कॉमेडी अशें दुयेंत आनी तें बरें जाल्लें. लोकांक वयतींग बरें 2-3 पाटी आपयताय आनी अशें करून खूब उमेद येताली. ह्या वर्साक ह्या लँड सिजनाच्या तियात्राचें नांव तुका उगडास आसतलो? बोक्सणे. बोक्सणे. हय, म्हणटच फादर तादेव डिसिल्वाचो आनी रुजारीचो बोक्सणे हो तियात्र ह्या दिसांनी लोकां मुखार येवचो आसा. वॅनक्लिफ, जे भाशेन तूं म्हणटालो ते भाशेन तुजी भलायकी खूब बिगडलेली. हो काळ आनी हो वेळ आमी उगडास केलो जाल्यार आयज तो हे भाशेन उबो आसतलो हें दिसोन आसलें. तर तुका त्या खिणाचो उगडास आसतलो? अंकल जेन्ना हांव पुना सावन ट्रेनींग करून येयलो घरा पावलो जावं 4 दिसांनी अकस्मात बरो ना जालो. जावं तो गूट आजून एक गूट स्लिपोन आहा दोतोरां पासून मेळना. हांव म्हणटा तें देवान पयलें जावं तशें फादराय तियात्रान नाचलो म्हूण जायती वळख जाली. फादर आनी फादर मेळ्ळे आनी हांव हॉस्पिटलांत बरो ना तेन्ना उणें म्हूण डाये मायज फादर येयले म्हजे कडेन मागणी केलें. जावं कोयट शारांत इगर्जे मीस दिली लोकांनी, जावं बारीन दिलें आनी अशें करून जाय रेतिरांनी बी सगळ्या मागलें म्हजे पासत. पयस सावन फोन येवपा लागले रेट्रीट सेंटरांसान आनी म्हजे पासत जायते मागणी केलें. आनी हांव इतलो हुशार जालो की म्हाका तियात्रां येयलो म्हूण म्हाका देवान जिवीत दिलें दिसलें. जावं एक फादरीन जेन्ना हांव ICU आहलो तेन्ना सत्यासां बी लायन गेलें पूण म्हाका म्हजेर विश्वास नासलो हांव अशें करून उबो जाता आनी म्हाका कितली घोटाय मेळटा म्हूण. आनी त्याच पासत हांवें चिंतलें हांव आनी तियात्रां वचोन आनी वळख दोन म्हाका देव सदां राखता आनी सांबाळटा म्हूण. खरेंच ही कार्यावळ आमकां वेळ खूब थोडो आसा. ही कार्यावळ सोंपोवच्या आनी इतलेंच की जे भाशेन फ्रांसीस सांगता ते भाशेन परदेसांत जायत्या फकत बारीनूच न्हय पूण जायत्या गांवांनी आमची गोंयकार भाव भयणी आसात, तांची भुरगीं आसात, तांणी ही मायभाशेचो मोग आपल्या काळजांत आपल्या रोगतांत आसा तो वेव्हारांत घालचो. जाणे करून वॅनक्लिफा भाशेन ताचो पूत जो आयज कोंकणी पालका पासत वावुरता तेच भाशेन तिवूय पालकाची सेवा करतली. खरेंच वॅनक्लिफ तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. बाब तुमकांय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. चड देव बरो करूं म्हूण तूं सांगून आसतना पावलो. आनी इतल्यानूच ह्या कुटुंबा सांगता आयची ही माणकां मदें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.